ह्या देवीचो जत्रोत्सव हो फामाद जत्रोत्सव आख्या गोंयभर गोंयचो लोक हांगसर येता. ह्या जत्रोत्सव 23 डिसेंबरासान सुरवात जावन 28 डिसेंबराक ताजी सांगता जाता. शनिवार 23 डिसेंबराक पयलो दीस पंचम, तेन्ना धार्मीक विधी, अभिषेक आनी विधी संपन्न जाल्या नंतर पालखी जाता. आनी सोमवार दिनांक 24 डिसेंबर सकाळी धार्मीक विधी, शिबिकोत्सव आनी रात्री अंबारी रथांतून मिरवणूक जाता. सोमवार दिनांक 25 डिसेंबर सकाळी धार्मीक विधी आनी रात्रीन देवीचे फुलाच्या रथांतून मिरवणूक काडटात. मंगळवार दिनांक 26 डिसेंबर रोजी देवीच्या विजय रथांतून मिरवणूक काढण्यात येते आणि 27 डिसेंबर रोजी सकाळी धार्मीक विधी संपन्न जाले उपरांत 28 तारखेर सकाळचे 6 वरांचेर महारथांतून मिरवणूक काडटात. आनी गुरुवार दिनांक 28 डिसेंबर जागरान जत्रेची सांगता जाता आनी देवीक जे अर्पण केल्ले मौल्यवान वस्तू जावं भांगर आनी इतर सामान आहा त्याचो लिलाव जो पळय आहा पावणी 29 डिसेंबर ते मंगळवार दिनांक 2 जानेवारी पर्यंत चालू उरता. ह्या वर्साक आमी दीपस्तंभाचें काम संपूर्ण पूर्ण जाल्लें आसा. 43 मुर्त्यो वेगवेगळ्यो दीपस्तंभाचेर बसयल्ल्यो आसा, जाचो खर्च जवळ जवळ 44 लाख रुपया. तशेंच LED जी पळय बल्बाची सोय दीपस्तंभाची केल्ली आहा ताचो खर्च 22,74,000. आनी तशेंच तुगेले कळस नवे बसयल्ले आसा दीपस्तंभाक, ताचो खर्च जवळ जवळ 2 लाख. तांब्याचो पत्र मारलो आसा ताचो 8 लाख रुपया आनी लाकडाचें कोरीव काम भितर आसा ताचो खर्च 5 लाख रुपया. म्हणजे इतलो दीपस्तंभाक खर्च केल्लो आसा. आनी तशेंच आमच्या मुख्य देवळाच्या वयर जो पळय डोम आसा ताजें काम आज पर्यंत चालू आसा. ताकाय बी तुगेलो पत्र येतलो तांब्याचो आनी ताजे नंतर ताका वेगवेगळी नागा, कलश, नागा म्हणटा ते आमी सरोप, ते ब्रासाचे ना जाल्यार तुगेले कॉपराचे, तेय बी ताजेर येवपाचे आसा. म्हणजे ताजो खर्च डोमाचोच खर्च जवळ जवळ 1,28,00,000 रुपया आसा आनी दीपस्तंभाचो 1,18,00,000.